बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वस्पोर तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्य आसूं. ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता हांव आत्म्याक बेर्नाद फेर्नांदीस ह्या आमच्या बाबा खातीर. देवान ताची काकलूत करून सासऱ्यांक विसो ताका फावो करूंक ताचे खातीर मागुया. दुसरें इंतेन्स हांव देवाक आर्गां दिवन काजाराच्या वर्सा निमतान 40व्या रुबी वेडिंग एनिवर्सरी जूड आनी जेनेट डिसिल्वा. त्याच बरोबर काजाराचें वरोस मनयतात रॉबर्ट आनी मीरा काब्राल. देवान तांचेर तांच्या लोकनीक जिविताचेर देवान आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक तांचे खातीर मागुया. जोन दिसा निमतान आमी मागता जेनेट डिसिल्वा, फादर अकिलियो गोमेस, बॉनी डिसिल्वा आनी इजिनियो मचादो. तांचे खातीर मागतना दुसरी आमची भावां भयणां जो आपलो जोन दीस मनयतात तांकांय मागण्यांत दवरून समेस्तांक देवान आपली काकलूत देवान आपलो आशिर्वाद सुभां बेसांवां फावो करूंक मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्वपत्नीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजो गुन्यांव जारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयले ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. जाणी कोणी आपणा बसत मागूंक लायला जांकां आमी मागतले म्हूण मागण्याचें आस्वासन दिलां ते बाबा बडांचो उगडास करुया. तांचे खातीर मागुया. भोव करून हे पिडे खातीर मागुया. कोरोना वायरस कोविड-19 वाडत आसा. जायतीं जाणां मरत आसात. दोतोर नर्सी फ्रंटलायन वर्कर्स ह्या दुसरे आदार करपी तांकां आमची भावां भयणां घडटा ते भाशेन तांचो इलाज करपाचो प्रयत्न करतात. देवान सगल्यांक राखची सांबाळची बरे भलायकेन दवरची आनी पिडेचेर जैत व्हरूंक आमकां आपल्या बळान भरची. जेसूचे आनी आमच्या बोव मोगाळ बाबा तुज्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाचो घूट आमी दोबाज्यान समरमता. तो मोहिमेन परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बरोबर संतोषभरीत काळजांनी ताका घेवंक दोयाळपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन.
धर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. पावलूच्या सांगाताक वेताले ताणी ताका अथेन्स पुऱ्यान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगीन पावलुशी येवंक आज्ञा घेवन ते परत गेले. पावलू आरियोपगामध्ये उबो रावलो आनी असो उलयलो, अथेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धर्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तो तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धर्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना ओडकोन आसलेले देवाक अशें बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी ओळखून आसतना बोसतात ते देवाक हांव तुमकां आतां परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रचलां तो देव स्वर्गा आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडल्या भाशेन मनशांचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना, कित्याक सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी पृथ्वी भरूंक एकाच मनशांतान सगळे मनीसकूळ ताणें उत्पन्न केले. ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तोगचें तें ताणें थारायलां आनी अमक्या अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडून देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. जशें तुमचे मदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटच देव मनशांचे कोलेन आनी एकमतीन केल्ल्या भांगराचे, रुपयाचे आनी फातरांचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असले नेणारपणाचे काळाचेर देवान नदर घालूंक ना, पूण आतां सगळेच कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला आनी मनशाक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हळें, हे विशीं आमी दुसरे फावट तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलू तांचे मदलो कोट सरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकवटूंक भावार्थाक वेंग मारली. हांचे मदें आरियोपागीत, दियोनीज, दमारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. ते उपरांत आथेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंथाक गेलो. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. म्हणुया, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गांत सर्वेस्पराची स्तुती करात, उंच मळबारतान ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात सगळे तुमी ताचे दुतांनो, सगळे तुमी ताच्या दोलबारांनो ताची वाखाणणी करात. म्हणुया, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. पृथ्वीचे राजा आनी सगल्यो पोजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मनसुबेदार, जाणटी आनी नेणटीं, तरणाटीं आनी म्हातारीं, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां. म्हणुया, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणो, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव थोर व्हडतें. स्वर्ग आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा. म्हणुया, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. आपले पोरजेचें बोळ आनी पदवी तो वाडयता, ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाचीं भुरगीं
ताणें वेंगेन घेतलेली पोरजां. म्हणुया स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार. Solis boraxoi, solis boraxoi, solis boraxoi, solis boraxoi, solis boraxoi, soi soi. जेजू म्हणटा हांव बापा कडलो मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शराती दितलो आनी तो तुमचे सवे सदांकाळ आसतलो. Solis boraxoi, solis boraxoi, solis boraxoi, solis boraxoi, solis boraxoi, soi soi. Serwispor तुमचे सोव्यांसो जुआवा पोरमणी जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेसून आपल्या शिसांक म्हणे अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसा पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो कित्याक तो आपले पोदोरचें उलोवचो ना पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें घडयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो कित्याक जें तो तुमकां घडयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हळां तुमकां घडयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावमडीनो हाच्या दोनूय वाचपांतल्यान आमकां जें एक थावें जाता तें म्हटल्यार आमी दिसा दिसपटी देवाचे ओळखीन वाडूंक देवाची ओळख जी आमकां मेळटा ती आमी घेवंक आनी आमी देवाचे ओळखीन हेंच वाडोवप जावंक आयची दोनूय वाचपां पळयता. पयले वाचपान दोरदूताच्या इतिहासांतल्या वाचपान जेन्ना पावलो आपल्या शिसां बरोबर सोज ह्या आतेनांत तो पासोयेक वेता तेन्ना आतेनांत तो भितर सरता तेन्ना थंयसर एकठांय जाल्ल्या लोकांक तो अशें सांगता आमी तुमच्या शारांत गांवांत भितर सरल्या थंयसर तुमच्यो जायत्यो यादगिरी आसात थंयसर धार्मीक यादगिरी आसात मॉन्युमेंट्स आसात पूण थंयसर हे यादगिरींचेर पळयता आसतना म्हणटा तो एक मॉन्युमेंट एक यादगिरी आपल्याक दिश्टी पडली थंयसर ओळखो नासलेल्या देवाक अशें बरयलेलें आसा. आनी खऱ्यांनीच तो भाग्यवंत पावलो आतेनकारांक हें जें कितें पळयता तें ताचे विशीं तो तांकां शिकोवन दिता. तो म्हणटा ज्या देवाक तुमी ओळखनात त्याच देवाची ओळख हांव तुमकां दिवंक सोदतां. ज्या देवान सगळें बरें केलां आनी करीत आसा. ज्या देवान आज पासून राखल्यांत सांबाळल्या. ज्या देवान सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवारल्या. जो देव दोरेक आमची गरज शार्ती पावयता आनी ह्या देवाची ओळख दिवंक हांव तुमकां ह्या वेळार उलो करतां. आनी हेंच कितें भाग्यवंत पावलूचें जिवीत जावन केलें. बो करून आतेन शारांत जी पोरसां ओळखो नासल्या देवाची भोजवण करतालीं दुबावा वरें ती भोजवण करतालीं पूण कोण तो देव तें तांकां खबर नासतली. आनी ह्या पासत भाग्यवंत पावलो ही पोरसां आतेनचो लोक जी ओळखो नासल्या देवाची ओळख तांकां दिता. आनी पयलें वाचप शेवटाक आमकां उगडास करून म्हणटा जायत्या जाणांनी भावार्थ ठेवलो जायत्या जाणांनी भावार्थाक वेंग मारली कित्याक इतलो वेळ इतलो काळ जांकां ज्या देवाची ओळख तांकां नासली ती तांकां ओळख भाग्यवंत पावलोन दिली. आयच्या शुभ वर्तमानांत जो आजच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू आपल्या शिसांक पवित्र आत्म्याची खबर सांगता. एके भाशेन आपूण बापा सरचें परतून वेचो आसा स्वर्गार वेचो आसा आनी देखून एके भाशेन हे पोरचें आपल्या शिसांक तो तयार करता आनी म्हणटा हांव गेल्या उपरांत तुमकां पवित्र आत्मो पाठयतलो आनी हो पवित्र आत्मो तुमकां
सगळ्यो वस्तू सांगतलो, सगळे तरेची ओळख हो पवित्र आत्मो तुमकां दितलो. पवित्र आत्मो वर्तता देवाची ओळख दिवपाचो आत्मो आमकां. आनी हेंच जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आपल्या शिसांक भासायता. भाव भयणो, जायत्या तेंपाची, जायत्या वर्सांची, काळाची क्रिस्ती भावार्थी आमी. दुबावा वरेंत आमकां थोडी भोव ओळख देवाची आसा आनी आसली. दिसा दिसपटी हे देवाचे ओळखीन वाडपाचो प्रयत्न करुया. हे सोर भोंवती घडटा त्यो वस्तू आमकां देवाची ओळख दितात. तातूंतल्यान देवाक आमी अदीक लागीं सरूंक आमकां ते सोयेक जातात. देखून आज हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना वळखनासलेल्या देवाक भाग्यांत पावलून आतेनकारांक तांची ओळख दिली आनी ह्या लोकांक भावार्थाक वेंग मारली. जेजून शुभ वर्तमानांत पवित्र आत्मो भासायला आनी हो पवित्र आत्मो आमकां सगळी खबर सांगतलो, सगळी ओळख देवा बापाची अदीक करून ओळख दितलो. देखून देवाचे ओळखीन वाडुया, पवित्र आत्म्यांक आशोवया, उतरिकुया आनी हे भाशेन सर्ग आनी संवसार भोल्ल्यात तुज्या वैभवान. आमचें जिवीत देवाक महिमा दितलें जिवीत, आमचें जिवीत देवाक वैभव दितलें जिवीत जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक आदार मागूं. बेटोने वेलार गायन गावया. सर्वेस्परा देवा. C32 page 42. C32 page 42. Sorvespora deva svikar noi, vedere la soria piace, ibe tu camanda toshiko, e metem dalta sudu kamche, yadnik povitutra. म्हज्या भवमडीने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेतार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाण व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक वेची आली ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारवतात हे म्हज्या उगडासा करात Bawarta gut Burgotia, Jesu melo, Jesu Chivonzala, Jesu Novian Yetolo. Baba, Jesuच्या मोर्दाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडोन सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमचे गोंडी बापा सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडे पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबां बरेंची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपआपल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मारे देवाची मायेस सांगाती तिच्या पोती बागयोंत जाय बागयोंत धरून दोता आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे कोणान सर्व पदवीधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन बाबा म्हणून दिसा दिसपोटी देवाची वळखीन आमी वाडत आसा दिसा दिसपोटी आमकां देवाची ओळख फावो जायत आसा ह्या वेळार ल्हानसो आमचो बाबार्थ इल्लोसो आमचो बाबार्थ ल्हानशी इल्लीशी आमची देवाची ओळख जी दिसा दिसपोटी आमकां वाडोवंक पवित्र आत्मो आदार दिता देखून देव आमकां पवित्र आत्मे वरवीं हे ओळखीन आपले वाडयता सोरभोंवती घडटा ते वस्तू वरवीं देव आपली ओळख आमकां दिता देखून असले ताचे ओळखी खातीर असले ताच्या मोगा खातीर जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी उशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय
आणि सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे ती इश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोमेची शांती सदाकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कट्टिली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कट्टिली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कट्टिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सुकली आमी सुभागी. सुम्याक तरेचे म्हाका भावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. उत्मिकतायेन जेजूक आमी आमचे काळजांनी शिवलेल्या भाशेन तो आमचे मदीं आसा, आमचे काळजांत आसा म्हूण वावरतान सोदपानून ताका नमस्कार करुया. जे देवा सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा तेच देवाक ही आमचे मागणी आमी उबारुया. सोर पदवीदार आनी काकुसारा देवा, तुजी आख्खे रचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडिकाल कोश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोवळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. ही पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानी एक वासीन सोदून काडलां, तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. हे मागणें आमी कोत्ता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रार्थया. कोनवल्या बाबा, सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें, आमच्या हातल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. सोर पदवीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
भोवभाग्यवंत मारी, तूं आमचो सदांकालचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बोरवांसो. आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माई, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवंक शाक तुजी सेवा सदांच करतले. दुसऱ्यांकूय तुजे थंय ओडून हाडूंक शोकते भितर सोर्व आमी करतले म्हूण भास दिता. पृथ्वीदार माई, आमकां हे उपकार जोडून दी. ताळणेचे जैत व्हरून घोटाय. जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग, एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुता सभेन सासणेचे जिवीत. सदांकाल आदार दितले माये, आमचे पासत विनंती कर. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे माय मारयेच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यांत तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या खाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ही आदाराची माई, आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोतेल्यांक पाव, ताळणीत आमकां तेराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणी. ही आदाराची माई, व्हडा विश्वासान आमी तुजे मुखार येता. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालिवून मागता. कोश्ट, दूख, हुस्के, कुंती, विघ्नां, संकश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या उच्चण्यांनी आमची दोयेन जोडटून कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांक आमचें मन एकठावन मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोंसूंक आमकां आदार दी. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक सरकारी राज कारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सुमी आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस्त मनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धर्मीक एकवटान जियोवशे कोर म्हूण मागता. हे सुमी आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो भेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सुमी आमचे माय उदेशी आमकां आयक. मेलेल्या सोमेस्त भावार्थ्याच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सुमी आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगीशी कोर म्हूण मागता. हे सुमी आमचे माय उदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यो खाशा गरजो आमच्या आदाराचे माय थंय ओगेपणान घालुया. भावार्थ्याचे मागणे. ही आदाराची माई, तूं गिरेस्त शिवदार, देवाची सौतेरी तूं आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांतावन तूं आमच्या पातक्यांचें भोगसणें आनी आमचें तारण जोडूंक आमकां आदार दी. एकूच आमी भियेता. ताळणेच्या वेळार तुका उलो मारून चुकून निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जीव आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. ह्या आदाराची माई.
आतां आमी सर्वय सोमयार आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणा खाल जिवंक आमकांच वंपून दिवया. Noman Maria, curpen bolle, servis por digitaisa, ustura modentu sado, ani sado tuzo put Jesu, bagyunti Maria devache mai, ama papiyan gati vinod kor, atanyam chamunneche velar amen. आमचे बसत विनोदी कोर ए देवाचे भाग्यवंत माये Christache basavne amka fauzamchak, प्रार्थुया. ये सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तो यार आमकां आदार दिव. आमी तुजे लागीं मागता आमी जे काळजान थावन तुज्या आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडवणेचो फळ सासणाच्या सासणांक भोगून दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. ये सोमया कुडीची असोक्तायेन कश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रोचल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव भरीत कर. अशें कोश्टा वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. amen. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाता आसूं तुमकां राखच्या. तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्या. तो तुमचे पाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्या. तो तुमचे वरी आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen. शेवटाक गायन गावया. नोमान नोमान मारिये. T37, page 219. T37, page 219. Kamche Sagati Gavuya